म्हजे भयणीन आनी भावनो, इतले दीस आमी खोलायेन जेजू बरोबर सारलेले आसा. पूण कशें सारले? भगवंत फ्रांसिस सावेराच्या विनोतीन आमचें मन आमी ताचेर लावन ताणेन आमकां जशे भाशेन आयज जोआं बावतीस आमकां सांगता, हांव फकत तुमकां ताका दाखयतां. आनी तो आमकां सांगल्या ते प्रमाणे भायर ना, आमचे भितर जियेता. तर आमी हीं फळां दिवंक जाय. हांव क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्त म्हजे सवे म्हज्या उतरांनी, कोंड्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक आमी त्या प्रमाणे जिवंक जाय. ताची पुर्ती फळां दाखयात. बेश्टीच आमी क्रिस्तांव म्हणू नाकात, आमी अब्रामाची संसद ना. आमी खरी क्रिस्तांव जाल्यार त्या एकचारांत जियेतना आमी न्हय ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय. आनी आमी दितात की ना? तुमी म्हणटाल्यात वय दिता, पूण कशे भाशेन फकत वंटांनी काळजांतान दिवंक जाय. आनी आमी दिता, तेंय दिता. तें दिवंक जाय जाल्यार सदांच आमी ताका आजीर जावंक जाय. नाजाल्यार आमी पळयात कितें करता पळय तें, आमी आमकांच आजीर आसा आनी खूब पाटी आमकांय आजीर ना. बेश्टीच आमी तरंगता ह्या जिवितान. तरंगता म्हणजे बेश्टीच वयल्या वयर आसा. कित्याक तेन्ना असलीं काळां ते भाशेन आमची चिंतना मागीर आमकां आपल्या ताब्यांत करतात. आनी एक पाटी आमी ताचे गुलाम जाले की ना, तातूंतले आमकां भायर सरोंक जायना. कित्याक ती चिंतना मागीर आमची भावना उत्पन्न करतात आनी ही भावना मागीर आमकां कंट्रोल करता. पळय खूब जाणां आमी कशीं जियेता, भिरांतीन, ओ रागान, ओ कुर्नाटकायेन, ओ दुसरी भावना जी आमकां कंट्रोल करतात. हे परी आमी तांचे गुलाम जाता. हें सगळें कातरून उडोवंक जाय. आनी जी कोमरी पयले वाचपान सांगलां आमकां, आमचे सून उबजवता जेजू जो आमचे भितर आसा, आपलेपण आमी कातरून उडोवया आनी जेजू जो आमच्या काळजांत आसा ताका उगोवंक आमी ताका आमी संदी दिवया. हे भाशेन तो जियेत जाल्यार आमचें जिवीत सारकें बरें जातलें. क्रिस्तांव खरेपणी आमी जियेतले. तर आयज आमी दुसरो क्रिस्त येण्याचो आयतार संभ्रमता. तर भयणीन भावनो, कितलें आमी मनन केलेलें आसा, कितलें आमी मागणें केल्लें आसा, कितल्या मिसांनी आमी वांटो घेतलेलो आसा. पूण आमची पुर्ती फळां जेजूक तर आमी आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक दिना जाल्यार हें सगलें निर्फळ. मागीर कितें सांगलेलें आसा, तोंड पालो ना तसल्या उज्यांत लासतलो. आमी मागीर आमचें कोटा हें सगळें आमी कोत्ताले, पूण वयल्या वयर आनी कांय नाका. खरें काळजांत थावन आमचो जो भावार्थ आसा जेजूचेर, तो आमचे भितर जियेता. त्या बोरवाश्यान आमी ताच्या मोगान जिवया. ताणेन जसो मोग केला तसो आमच्यान करूंक जायना आमचे वस्तुंगी, पूण जितली आमी ताका एकवटून रावता तितलो तो आमचे सवें वो मोग आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक दितलो. आमी कोत्ता पूण आपल्यापणांत करूंक फावना. जेजू सवें केली की ना, आमी निस्वार्थीपणान कोत्तेले. ते भाशेन भगवंत फ्रांसीस शावेर जियेले, ताका लागून आयज पर्यंत इतलीं जाणां आमी हांगसर येता, मिसान बांटो घेता आनी हे परी आमचें जिवीत सादता. पूण वयल्या वयर न्हय, काळजांत थावन ताका दिवया. ताचो पवित्र आत्मो आमचें सवें उलयतलो आनी सगल्यो करणी कोत्तलो. ते भाशेन करच्याक सदांच तुमकां हांवें सांगलां, जेजूचींच उतरां हांव तुमकां सांगतां. म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सवें. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचें सवें रिगून रावता आनी आमी सुस्कार भायर सुटना ताजे सवें रिगून रावया. सगलें आमचे भितर आसा तितलेंय ताचेर दवरया. बऱ्यो कन्यो आनी बऱ्यो कन्यो पयत्यो सगळें ताका दिवया. जावं कितलींय चिंतना, कसलींय चिंतना भियेनाकात.
सुस्कार सुट्टना जेजू जेजू म्हणून ताचे सोबेन दवरले की आमकां गोठाय मेळटली. ताची गोठाय आमचे सोबेन ओदीक येतली. आनी 5 मिनट तर कोंत घेवन तुमी पूर्णपणे जेजूच्या एकवटान रावशात. हे 5 मिनटांक लागून आख्खी रात आमची मागण्यांची जातली. आमी सगलो गोत आमकां कळनासतना पूण भितरल्या भितर तो आमचे सोबें आमकां त्या एकवटान घडून हाडटलो. आनी जशीं आमी जेजू सोबें आयज ह्या काळार जावंक जाय त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आमी जावंक लागतले. आनी सकाळीं उठलीं की ताका पोत्तून आमचें जिवीत समोरपूंक जाय. तेच भाशेन तेंच कोंत घेवन प्रत्येक मणीचेर जेजून बरोवन आयल्या जेजू 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 म्हणून ताणें सांगलां जशें एक फांटो दाक वेलींत रिगून रावना जाल्यार ताच्यान आपणाचे चोस्तुंगी फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमचें जिवीत सारया. आनी आतां मातशी प्रॅक्टीस करया. आतां अशें उलटेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी जेजूच्या एकवटान आमी हो वेळ सारया. आमी आयकता खूब वस्तू आमच्या मनांत त्यो रिगलेल्यो आसा, पूण आमच्या काळजांत ते रिगोवंक प्रत्येक सुस्कारांत जेजूचो आमचें जिवीत जावन आसा. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका अणभवता. ते भाशेन ताका आमी स्विकारया, पत्करया आनी ताका सुस्कार सुट्टना आमचें समर्पण करया. आनी हे परी तो आमकां आपल्या ताब्यांत करून खरेपणी ताचें जिवीत आमचे सोबें उगडापें करून आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जेजूकूच आमी दुसऱ्याक दितल्या. आनी हे परी ताचें सर्गीचें राज आयलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.